आमठाणे दिवचले आशिल्लें धरण म्हत्वाचें धरण आसा. हांगसर उदक सांठोवन दवरून फुडें त्या उदकाची पुरवण जाता. सुमार 40 वर्सां फाटीं बांदिल्ल्या ह्या धरणाची उदका पोंदच्या गेटीची स्थिती वायट जाल्ली आसा. ताचें दुरुस्ती काम युध्द पातळीर सुरू आसा. 20 ऑक्टोबर मेरेन हें काम पुराय जातलें. त्या उपरांत हें धरण पुरायपणान भरून घेवपाची प्रक्रिया हातांत घेतले. सद्याक अर्द्यावयर धरण उदकान भरून घेतिल्लें आसा अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. आमठाणे डॅम जो आसा पळय लक्षांत घेयात इज सपोर्टीव डॅम बॅलन्स वॉटर बॅलन्सिंग हे म्हटल्यार कोता येता. तर ताजें काम जें आसा पळय न्ही सादारणशें 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं त्या डॅमाची गेट बसयल्ली. ती गेट नादुरुस्त जाली आनी म्हणून बरोबर पयर आमी गेल्या त्या म्हयन्याक तें काम हातीन घेतलें आनी आज तारीख 10 आसा 20 तारखेक म्हटल्यार तें काम पूर्ण संपूर्ण काम पूर्ण आनी पयलीं पद्दतीनूच परत आमकां आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही तो लोकांक उदक सप्लाय करपाक वापरपाक मेळटलो. गेट सारकी जाल्या उपरांत डॅम भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या ती आतां सद्या चालू आसा. सद्याक आतां अर्द डॅम भरिल्लो आसा उदक आसा आतां मुखाल्लें उदक भरपाक जाय पळय न्ही तें मुखाल्लें 8 वर्सां सुरू करता. आमठाणे डॅमाच्या सरभोवती अनेक प्रोजेक्ट करता ब्युटिफिकेशन आणि एक वॉटर फिल्टरिंग प्लांट चालू आसा. ट्रिटमेंट प्लांट तो पर्यंत तो कितके तेंच सांगता तुमगेलें हांव तें सादारणशें 26 मार्च पर्यंत तो फूल प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही साळ बॅरेज मागीर पंपींग स्टेशन थंय साळ गांवांत आनी दुसरें पंपींग स्टेशन आमच्या हांगसर आसा खंय आमठाणे डॅमाचें. अशें 2-3 आसा पळय न्ही तें सगळें 26 मार्च म्हटल्यार कंप्लीट जावन चालू जातलें.